वेलकम टू द शो. आयज नगर गोय ही कार्यावळ घेऊन आम्ही दिवचले आयिल्ले आसा आणि दिवचले म्हटल्या उपरांत माझे स्कुलींग माझे जे ल्हानपण जे आसा ते दिवचल्यान गेल्लें आसा. मये म्हाजो गांव बट दिवचल्याक लागूनच आसा. बट खूब बरें दिसता जेन्ना अशा जाग्याचेर येता जेन्ना आपूण ल्हानपणान हांगासर खुबशे जागे जे आसा थंय खेळपाक किंवा भोंवपाक बसपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयल्ल्यो आसा. आणि दिवचले पावल्या उपरांत आमचो जो स्थानीक रिपोर्टर आसा विनायक सामंत ताजे बरोबर आयज आमी हांगासर उलयतले. ताज्या वांगडा जायत्यो गजाली करतले. सगळ्यान पयलीं विनायक हांगा म्हाका सांग कितले वॉर्ड आसा दिवचले नगरपालिकेन? ह्या वर्सा नगरपालिकेन 2 एक्स्ट्रा वॉर्ड ॲड जाल्लेले आसा. 2015 साली जी निवडणूक जाली तेन्ना 12 वॉर्ड आसले. आता 2 एक्स्ट्रा वॉर्ड घातलेले आसा. म्हणजे टोटल जे वॉर्ड जे आसा नगरपालिकेचे हे 14 जाल्लेले आसा. आता हे 2 वाडयले ते खंयसर आसा? हे जे 2 वॉर्ड जे वाडयला पयलीं कशें आसलें की तळेश्वर जो आमकां जर सारको पॉयंट सांगपाक जाल्यार मुळगांव हांगासर जे डिला हॉटेल आसा त्या तळेश्वराचे जे घुमटी आसा थंयसून जो वॉर्ड स्टार्ट जातालो तो वॉर्ड हावजींग बोर्ड आणि साश्टीवाडा हो धरून हो एक वॉर्ड आसलो. हितूंतलो तो हावजींग बोर्ड आणि जी वाळशी एरिया आसा हो एक केला आणि तितूंतली थोडी मतां काडून जो साश्टीवाडा परिसर जो साश्टीवाडा मेन रोड आणि हो जो परिसर आसा हो सेपरेट केल्लो आसा. तशेंच दुसरो जो वॉर्ड नंबर 14 तो आमी पांचवाडा जो म्हणटा तो पयलीं कनेक्टेड आसलो टू लामगांव आणि सोनारपेट आणि ही एरिया. तो जो पांचवाडा आहा तो डिवायड करून तो थोडो वॉर्ड दुसरे कडेन घातलेलो आसा. अशे 2 वॉर्ड तेणी काय केल्लेले आसा. पांचवाडा वयलो लास्ट आहा तो. ओके, दुसरी गोश्ट म्हाका सांग कितले वोटर्स आसा टोटल तुमचे म्युनिसिपालिटी एरियेन? टोटल अरावंड 12,000 वोटर आसा एप्रॉक्स. हितूंतले 6,300 टोटल मेल आसा आणि जे उरलेले आसा ते फिमेल वॉट्स. ओके, म्हणजे इक्वली हाफ सारखे आसा. हाफ सारखे आसा. येस बरोबर सारखे. बरं म्हाका सांग आनी खंयच्यान सुरू जाता टोटल म्युनिसिपालिटीची एरिया जी आसा खंयच्यान सुरू जाता? म्हणजे पांचवाडा वयल्यान म्हाका दिसता फर्स्ट सुरू जाता. आमी जर जेन्ना मयांसून देंवता जी देंवती काडटा ती देंवती स्टार्ट जाता थंयसून म्युनिसिपालिटीची एरिया स्टार्ट जाता. भितून पयलो येता तो पांचवाडा येता. मागीर फुडें सोनारपेट सुंदरपेट ह्यो सगळ्यो करून फुडें दिनदयाळचे बँक जी आसा जी दिनदयाळ हॉल आसा थंयसून मागीर स्कुला कडेन. जेन्ना आमी अस्नोडा सायडीनसून येता तेन्ना जसो हांवें म्हटलें तळेश्वराची जी घुमटी आसा थंयसून सुरू जाता. म्हणजे तो आमी पयलो वॉर्ड नंबर 1 जो म्हणटा तो आमी तो थंयसून स्टार्ट जाता की तळेश्वर देवूळ. आणि ह्या सायडीन जो सोंपता तो इंडस्ट्रियल इस्टेटची जी एक्झीट लेन आसा थंय पर्यंत सोंपता. म्हणजे पोलीस स्टेशन आमी धरूं शकता. पोलीस स्टेशनाची बाउंड्री जी आसा ती बाउंड्री आसा जी आसा. आणि जेन्ना आमी दोडामार्ग सायडीन वयता म्हणजे बिचोलसून दोडामार्ग वयपाक जो रोड आसा तेजेर लाकेरे जे गांव आसा ती एंड पॉयंट आसा. म्हणजे ह्या चारय सायडीनसून एक लाकेरे, ह्या सायडीन पांचवाडा, हांगासर वाळशी आणि त्या सायडीन इंडस्ट्रियल इस्टेटचो एक्झीट पॉयंट इतली. बरं, आता मेन ज्यो गोश्ट आहा तर की इलेक्शन जावपाचें. इलेक्शन म्हणटकूच टॉपिक्स खूब वयर येता. ह्या फावटी हॉट टॉपीक खंयचे आहा? मेजर 2-3 सांगपाचें जाल्यार. ह्या फावटी हॉट टॉपीक जो गाजलो तो म्हटल्यार रस्त्यांचो आणि ब्युटिफिकेशन ऑफ बिचोलीम. सांगपाचें म्हटल्यार हालींच म्हयन्याभरा पयलीं आमचे मुखेलमंत्री जे आसा प्रमोद सावंत यांनी हांगा येवन इनॉग्रेशन केलें ब्युटिफिकेशन ऑफ बिचोलीम. भितून 2 करोड जो ब्युटिफिकेशन जे जालें फ्रॉम शांतादुर्गा हायर सेकंडरी टू हायस्कूल टू बस स्टँड हांगासर 2 कोटी. आनी आतां परत शांतादुर्गा हायस्कूल टू वाळशी एरिया जो वायडनींग आनी ब्युटिफिकेशन आसा ताका 5 कोटी सँक्शन केल्लेले आसा. हो जो टॉपीक जर घेतलो जाल्यार अपोजिशन्स आसतले जावं आनी काही संस्था आसा यांनी हो हॉट टॉपीक घेतलेलो की हांगासर रोड्स जे तुमी ब्युटिफिकेशन जे सांगतात ते कशें केला. दुसरो हॉट टॉपीक म्हणजे जो सर्कल जो आमी पळयता भितून शिवायचो पुतळो आयला हो जेन्ना लायला तेन्ना गेली 2 वर्सां तो हॉट टॉपीकूच आसा. 2 गटां मदीं अशें म्हटलें वयता अशे रिएक्शन्स काही लोकांकडसून हांवें आयकले की राजकारणाच्या स्पर्धेक लागून तो उबो जालो शिवायचो पुतळो अशें कांयशे दिसून येता. आरोप प्रत्यारोप चालूच आसा. प्लस म्हाका दिसता गार्बेज इशू, पार्किंग इशू हे नॉर्मल आसात. मार्केट इशू कितें आसा सद्या चालू बीन? ना, मार्केट इशू ना. फक्त मदीं मातसो एक हॉट टॉपीक गाजलो तो म्हटल्यार जे भायले जे आसा जेंकां गाडे दितात जावं जे रस्त्या कुशीक बसतात तांकां मार्केटान हालोवचे. कारण जे रस्त्या कुशीक बसतात मेन रोड सायडीक तेंच्या कारणान मार्केटान लोक येनासले. सो त्या खातीर तांकां बंद करपाचें न्हू पूण तांकां एक मार्केटान खंय तरी प्लेस दिवची आणि कडक कारवाय जावची. त्या हितून केल्लेली आसा. आतां कोण दिसना.
म्हाका दिसता ही गजाल सगळेच कडेन आहा आनी जशें आमी कुडचड्या किंवा म्हापसा सुद्दां उलयले जे रस्त्यार बसता तेज्या खातीर लोक मार्केटान कोण येना आनी गोंयकार जे मार्केटान फ्रुट्स म्हणा किंवा बाकीचे फुलां हे घेवन बसता तांकां बिझनस जायना धंदो खूब कमी जाता हे म्हाका दिसता जर आख्ख्या गोंयान आसा पुराय गोंयान जर ही जी समस्या आसा जाल्यार सरकारान हाजेर आतां लक्ष घालपाची गरज आसा आनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेया जर रस्ते सायडीक बसता आनी जर भितर मार्केटान कोण किंवा एकी कडेन सगळ्यांक एकी कडेन जागो दिया जर एक तरी भायर रस्त्या कडेन दिया सगळ्यांक जागो किंवा सगळ्यांक भितर दिया हे म्हाका दिसता करपाची गरज आसा विनायक आमी आख्खे ही जी एरिया आसा ती भोंवया म्युनिसिपालिटी एरिया लोकां कडेन उलोवया आनी जाणां घेवया म्हाका दिसता आमी ज्या एरियेन आमी सद्या बोड्डे हांगासर दिवचले आनी हांगासरले एक फामाद देवूळ ते म्हळ्यार सिद्धिविनायक देवूळ जे त्याचे प्रांगणान आमी उबे आसा आमी दर्शन घेवया आनी फुडले वाटचालीक या चल दिवचल म्हटल्या उपरांत एक अटॅचमेंट आसा म्हाका आनी वयल्यान हो म्हाजो गांव म्हाजें स्कूल जें जालें आयज ह्या गांवांत भोंवता आसतना खूब बरें दिसता की खुबश्यो गोश्टी यादी तशेंच ह्या गांवची उदरगत कितें जाला कितें जावपाक जाय आशिल्लें आनी कितें दिसता हें पळोवन घेवपा खातीर आमी दिवचले आयल्या बोड्डे हांगासर गणपतीच्या देवळान आमी सद्या आसा सिद्धिविनायक कांय मानेस्त आसा आमच्या बरोबर सांगच्या पयलीं आयची ही कार्यावळ खूब खास जातली बाकीच्यो ज्यो आमी कार्यावळी केल्या तेच्या पेक्षा मातशी हटकी आसतली कारण अशे व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा जांचे कडेन सांगपा खातीर खूब कितें आसा पूण मोजक्या आयज आमी नगरपालिके बद्दल उलयतले आनी ताजे जी उदरगत किंवा दिवचल शारान जें कितें जावपाक जाय हाजे बद्दल उलयतले सगळ्यान पयलीं आमच्या बरोबर आसा सुरेश रामचंद्र नेवगी जे सगळ्यान पयले नगरसेवक आशिल्ले दिवचल नगरपालिकेचे तशेंच आनी एक मानेस्त आमचे ह्या गांवचेच रामचंद्र पळ भाई आसा हांव तांचे कडेन उलोवपाक सुरवात करता पयलीं भाई थँक्यू वेरी मच देव बरें करूं तुमी तुमचो वेळ काडून हांगासर आमकां दिला त्या खातीर कारण ही म्हायती लोकां कडेन तशेंच जे वोटर्स आसा तांच्यांनी कितें विचार करपाक जाय कारण आयज काल आमी पळयता की मत मारतना मताचो आपल्याक कितलो व्हॅल्यू आसा हो कोणाक खबर ना तुमी जेन्ना पयल्या फावटी उबे रावल्ले म्हाका दिसता की आनीक जेंचे कडेन आमी थोड्यां कडेन उलयताले तेन्ना सुद्दां एक गोश्ट आहा की एक समाज सेवा म्हणून उबे रावताले तो एक बिझनस म्हणून पळयनाशिल्ले किंवा आमकां आनीक कितें करपाक जाय म्हणून पळयनाशिल्ले कितें आशिल्लो तो एक्सपिरियन्स पयलींचो आनी आतां कितें दिसता तुमकां हांव जेन्ना उबो रावलो तेन्ना आमचो व्हडलो भाव सातीन सिन्नीक तोय उबो रावल्लो जेन्ना आमी हे सगळी थरयली न्ही प्रत्येक जाण बापाले हितूरसूनच रावल्ले कोणी कोणाक फुडें काडूंक नासलो एक समाज कार्य करपाची मूळ पासून जी एक मनान हें आसली तें करतलो म्हणून आमी फुडें सरलेले आनी बरोबर कोण कोण रावल्ले ते बी हे जाले आनी आमच्यो निवडणुको जाल्यो सांगपाचो उद्देश हांवें म्हाज्या हितूर 2 पोस्टर केल्ले एक आमच्या घरा कडेन लायलो वयर तसोच सगळे शांतादुर्गा इश्कॉला कडेन लायलो इतलेंच आनी जेन्ना आमचे वांगडी आसले एक तुकाराम गांवठणकार म्हणून आतां तेजो चेडो रावला दिवचलेर तेजो बापूय ते आमचे सगळे मित्र आनी तेंच्यांनी फुडें काडून तूं राव आमीच तुका पाठिंबो दिवन सांगलें आनी हांवें कोणा कडेन वचून मत म्हाका मार म्हणून हें सांगूंक ना केन्नाच आनी कोणाक एक च्या सुद्दां दिवंक ना कित्याक एक लांच म्हणून अशी आनी जालें सगळें वातावरण जालें हें केलें म्हाज्या विरुद्ध प्रमोद धोंड म्हणून आसलो स्वर्गासी आनी शशिकांत शेट्ये म्हणून 2 जाण आसले 3 जाण आमी रावल्ले तितूरसून हांव 143 मतांनी निवडून येयलो आनी सगळें जाल्या उपरांत आमकां मुख्यमंत्री बांदोडकरान फोंड्या आफोवन येयल्ले राजकारण म्हणटा तें देगेक दवरात MG हे ते कितें आसलें तें लोकांचें कामां करात हांव वेळ पर्यंत हांव मुन्सिपालिटीन वचून आजुनूय वयता कितें उरलेलें कितें दिसलेलें काम करूंक लायता आनी कामगार जो आसा न्ही तो म्हाका पूर्ण वळखता मानूय दिता तेंच्या बद्दल प्रश्न कांय ना आनी खंय दिसलें काय ना वचून आजुनूय सांगता काम करचें इतली हें आसा लायटीचें म्हण कसलेय गोश्टी साफसफाई अशी हें एक कोणा कडसून तेन्ना 8 च्या आमी एक च्या घेतलेले दाखोवची म्हणले लाज म्हणून
एक स्वाभिमानच होता आणि मूळ पासून आम्ही वागातूच तसे येयले. पूण काका एक गजाल तुमी एक गोश्ट हांवें म्हळें की पयलीं एक समाज सेवा म्हणून आमी हे नगरपालिकेन तुमी वताले किंवा पयलींचे सगळे वताले. आयज ती भावना आसा की बाबा कितें करपाक जाय दिसता तुमकां? क्वचित आसा, ना अशी ना, सबंद हे सांगू ना. बरोबर. त्या प्रमाणे ते सोदून काडूंक जाय. निवडून येतात आनी ह्या पद्दतीन काम करूंक वतना आमच्या वेळार पेन्शन काम आमकां मानधन सुद्दां नासलें. बरोबर. इतलो हें सामको आमी अशेंच हें केलां सगळें. आमकां दिवचें हें करचें म्हण म्हाका ते सेला करपी ते म्हाजे नगरसेवक न्ही तेणी सुद्दां सांगलें तुका जाय जाल्यार तूं माग म्हटलें म्हाजें मन आमी जे राष्ट्रा खातीर केलां ते पयशे मेळटले म्हणून करूंक ना. आमच्या भावाक सुद्दां म्हणजे स्वातंत्र्य सैनिकाचे एका खूब हें करचें पडलें आनी मागीर पेन्शन सुरू जालां. आमचो बापूय 1958 मारलो गेलो, 19 गुळी घालून हांगासर अस्नोडसून श्रीमानसून येता आसतना. तेणी मिठाच्या सत्याग्रहान भाग घेतलो शिरोडा वचून. इतलें आमच्या घराण्यान तसोच व्हडल्या भावान तिसरो रेडो आमचे दिवचलेन येयला. इतलो आमच्या देशा संबंदी आनी हेच्या संबंदी हें आसा. हांवें प्रतिज्ञा सुद्दां केल्ली जो पर्यंत गोवा स्वतंत्र जालें तेन्ना भारताच्या हद्दीन पांय दवरचो ना म्हणून. माझे शिक्षण तशें चवथी मराठी मागीर इंग्लिश तिसरे कडेन गेलें, सदुगड कडेन गेलो, अजीत कडेन आमी मित्र क्रिकेट खेळच्या हेका तेका असो मागीर ते भितूर इल्लें गेले. तरी आमी दुकान चलयलें पूण असल्या हितूर चड काम केलां. हय समाज सेवेचो हेजो सोसायटी मांडल्या, शांतादुर्गाचो अध्यक्ष हांव, देवस्थानचो, क्रिकेट क्लबाचो अध्यक्ष, अशें म्हाजे 5-6 तरी हे पूर्ण केले जाय. पूण खंयच कितें ते लाज मनाची आपल्या स्वार्था खातीर कांयच वगूंक ना. तशी एक भावना आसपाक जाय मनान म्हाका दिसता. अशीच जाय ती. आतां तुमी पळयतात हे फाटलीं इतलींशींच वर्सां नगरपालिका चलता. तुमी सॅटिस्फाय आसा? पार्टली सॅटिस्फाय, पार्टली म्हणपाचें कित्याक फुली सॅटिस्फाय हांव ना. खुबशीं कामां अजुनी जावपाक जाय. जावपाची आसा आनी ती जावपाक जाय. ह्या खातीर मेन म्हणजे पयलीं जो नगरसेवक आसा तो एज्युकेटेड जाय. बरोबर. आनी ताका समाज सेवेची आवड जाय. कोणाकूय काडलो उबो केलो असो मनीस उपयोग ना. आनी तेणें आपलो वेळ हो मुन्सिपाल्टीक दिवपाक जाय. आनी कसलीच अपेक्षा करूंक जायना बाबा हो फाल्यां आपल्याक कितें दितलो आनी आपूण काम करतलो अशी अपेक्षा करूंक जाय. निस्वार्थीपणान तेणी काम करूंक जाय. आनी अशें जर सगळ्यांनी काम केलें तरच मुन्सिपाल्टी वयर सरतली. बाई एक गोश्ट तुमी सांगली की एज्युकेटेड आसपाक जाय आनी ताका खबर आसपाक जाय अशा मनशाक एक गोश्ट आयज काल जे उबे रावता उमेदवार तांकां एक्चुली म्युन्सिपाल्टीन कितें करप आसता नगरपालिका आनी आपलें काम कितें तुमकां दिसता हें खबर आसता अशें? ना तांकां खबर नासता. म्युन्सिपाल्टीन आपलें बाबा काम कितें हें तांकां पयलीं खबर नासता. रावपाक जाय म्हणून रावता. मेन तुमकां सांगलें मेन म्हणजे तुका आवड जाय न्ही त्या कामाक. आतां कसलेंय काम करता तुमकां आवड जाय. उगीच कोणी रावलो म्हणून तो कोता येना. आनी लोकांनी सुद्दां निवडून दितना जो बाबा खरोच मनीस सोशल सर्विसेन आसा आनी सोशल वर्क करता अशा मनशाक तांच्यांनी निवडून दिवंक जाय. तरूच ती मुन्सिपाल्टी बरी चलतली न्ही. ह्या बिचोलेक म्हाका दिसता गेल्या वर्सा फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें साफ सफाई. ते कंटिन्यू उरपाक जाय आशिल्लें न्हू. तेजो अभाव आसा. ती कामां पूर्ण जावपाक जाय. आनी तुमी म्हणटा तशें नव्यो आयडियाज म्हणजे खंयचे प्रॉब्लम टॅकल करपाक नव्यो आयडियाज एक सुशिक्षीत जो कॅन्डिडेट आहा ताका येवपाक शकता. येवपाक शकता. तो तेचे विचार बरे आसता. जो शिकता ताचे विचार बरे आसतले न्ही. आनी आतां तो मेन म्हणजे आतां बिचोले प्रॉब्लेम आसा स्वच्छता मोहीम. स्वच्छता जाय तशी जावपाक जाय न्ही. आतां लोकांची चूक आसा. लोक कितें काडटा कचरो काडटा खंय व्हरून उडयता. आमी ज्येश्ठ नागरीक थोडे आसा आनी आमचे थोडे भितर फ्रेंड सर्कल आहा ते आमी स्वच्छ बिचोली स्वच्छ अभियान आमी काडलां. प्रत्येक आयतारा तुमी चलयता साफ करता. हें आमी मना पासून करता. जर मुन्सिपाल्टीचे लोक जर 10 दिसान करता ते काम आमी एका दिसान करता. आनी हाजे आमकां पयलीं जो चीफ ऑफिसर आसलो विवेक नायक आनी बरो सपोर्ट केल्लो. इवन आमकां तांच्यांनी कार्ड सुद्दां दिली स्वच्छता दूत म्हणून. तरी आमी आजून एक काम कंटिन्यू मातशें कोरोनान थोडे आमी बंद आसले पूण आमी आतां स्टील कंटिन्यू. ही गजाल म्हाका दिसता मुद्दम सांगपाक सोदता कारण आमी खुबश्या फावटी हे सोशल मिडियाचेर पळयलां दिवचल शारान तांचो एक ग्रूप आसा जातूर स्वता ते आनी बाकीचे तांचे जे वांगडी आसा तशेंच आतां नवीन भुरगे जॉयन जाता आनी ते साफ सफाई प्रत्येक आयतारा सकाळीं 6:30 ते म्हाका दिसता 8 पर्यंत 8 तो पर्यंत ते साफ करता एक प्रत्येक एका थारायता अमको जागो बीन आनी खरेंच ही गरज आसा काळाची.
आमी कचरो म्हटल्या उपरांत फक्त गव्हर्मेंटाचेर किंवा बाकीच्यांचेर घालून उपकारना, आमी स्वता कितें तरी तातूंत योगदान दिवपाक जाय. येस, एक सिस्टम घालून दिवपाक जाय, तें काम गव्हर्मेंटान किंवा म्युनिसिपालिटी, नगरपालिका, पंचायत हांच्यांनी करपाक जाय. सो आतां हांव मेन गोश्ट आनी एक गोश्ट जी आसा ती म्हळ्यार खुबश्यो गजाली आसा ज्यो दिवचलेन आतां हालीं फाटले एक 10 वर्सां आमी पळयता, ग्रावंड जाता किंवा लायब्ररीज ह्यो जाता. तेज्या भायर तुमकां कितें दिसता की ही गोश्ट अशी जावपाक जाय आशिल्ली किंवा जी जावंक ना अजून पर्यंत अशें खंयची? एक आमचो शेखर बिकर आमी क्रिकेट खेळ्यांनी 3 कडेन स्टेडियम जाता म्हणून धरलेले हेजे क्रिकेटचे. पूण आजून म्हाज्या तर मनान येयला की खंयसरूच काम सुरू जाल्लें आयकूंक ना. आमचे दिवचलचो जो 44 कोटींग घेतला जागो, म्हाका सुद्दां कल्पना नासली ती. मागीर कळ्ळें तें वाचल्या पेपरार येयलें तेन्ना. खंयचो सर जागो? मावळिंगार वयत आसतना उजव्या दीस 44 कोटींग घेतलो आनी जागो तसो आहा आनी स्टेडियमाचे हेजो आसा. आनी आमकां आमचे जे क्रिकेटपटू आसले न्ही सगळे सिजन बॉलाचे मडगांवकारांनी सांगलां हांगा जाय जाल्यार आमकां खूब फायदेशीर पडटलो, बरो पडटलो असो तेंचो मत आहा. पूण ते खंयसून तरी राजकारण शिकले आनी परत ते देगेक दवरले, तो जीसीएच्या हातीन गेला अशें कालूच कोणी ते म्हाका ह्याच विशयाचेर सांगलां. हांवें कितें सभापती आमचो दिवचलचो न्ही आतां, त्याशिवाय म्हाजो वांगडी तो अध्यक्ष आसलो क्रिकेट क्लबाचो आमच्या. परत तेडे बसून मुख्यमंत्री कडेन बसपाची आमची तयारी आसा, एक दीस बसोंक जाय म्हणून असो विचार म्हाज्या मनान चालू आसा आतां 7-8 वर्सां तरी कमीत कमी. कित्याक आमी भितर खेळ्ळ्यात, आमकां कितें तरी वयर जावचें न्हू. कित्याक शिवाजी महाराज मैदान हें धाकटें जाता, तेजो उपयोग जाला आनी थंय खेळटा जाता सगळें. पूण क्रिकेटीक तुका तें उपकारना ना, ताका व्हडलो ग्रावंडूच जाय. तेजे आयलँड जाल्लो तोय देगेक उडयला, पूण खंयसून तरी तेजें हें जाता आनी ते देगेक स्टॉप जाता. तो इंटरनॅशनल लेवलचो ग्रावंड आशिल्लो. हय, खंय दिवचलचें आमचें नांव समज जगार वयतलें आसलें. हय, तरी बसपाचें आमचें राजेशाक घेवन आसा केन्ना पळोवया कशें जावचें हें दिसता तुमकां. हय हय हय. आनी बेजीक ज्यो गजाली आहात ज्यो म्हणजे उदकाची समस्या किंवा रस्त्याची समस्या ह्यो सॉल्व जाल्या सगळ्यो? सगळ्यो जाल्या अशें ना. मेन म्हणजे कितें बिचोलची जी घरां आसा, फॉर एग्जाम्पल बोर्डे, भायली पेट, ही घरां एकामेकाक तेंकोन आसा आनी हाजे कारण जें उदक आसा तें उदक आसा ते लोक सगळ्यांनी गटारान सोडटा. तांकां चान्स ना सोडपाक, कारण घरां पयलींची जुनी घरां न्ही तीं. घरां पयलीं आमी भायर सोडटाले. तर तेज्या खातीर सिवेज प्लांट आसा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज हो बिचोलेक अत्यंत गरज आसा सिवेज प्लांटाची सामकी. एक स्कीम काडलेली केंद्रान तेन्ना बड्ड्यांची सुद्दां अमकी घरां आमच्या वेळार आमी नगरसेवक आसतना ती देगेक बांदची म्हणून. हरशीं बिमदाद खूब आहा न्ही जागा, ती खंय वयरसून फोर्स दिवन ते करूंक जाय आसलें. आज तें बरें जातलें आसलें न्ही, आनीक सुदारणा जातली आसली. बड्ड्यांची सुद्दां अमकी घरां खरोच सांगता त्या प्रमाणे ते कोणूच आसता. थोड्यांक सोय ना, थोड्यांक ना, थोडेशे इल्लेशा घरान रावता. हें तितलेंच खरें. पूण एक सिवरेज प्लांट येवपा जाय आशिल्लो जो मेन हो मेन प्रश्न आसा आयचो आनी दिवचलच्या काळाची गरज ती सिवेज प्लांट. नगरपालिकेन अशें कितें योजना बीन आसा, असो प्रस्ताव बीन आसा? अजून तांचो प्रस्ताव ना. जे आतां फुडले जे फ्युचर जे हे येतले नगरसेवक तांच्यांनी हो जरूर मनान घेवचें आनी हो प्लांट करचो. एक्झॅक्टली. आनी एक गोश्ट लक्षांत दवरात, एक गोश्ट सांगपाक सोदता की जे कोण नवीन निवडून येतले तांच्यांनी जे आदले जशे काका आसा, भाई आसा, उलयात तांचे कडेन. खुबशे प्रॉब्लम आसता जे तुमकां आयडियाज गरज आसता फक्त. एका दिशेन वचत जाल्यार ते सॉल्व जावपाक खूब कठीण जातले. वेगवेगळे विशय आसता ते घेयात आनी फुडें चलात. आनी सिवरेज हो आतां कळचें ना जाल्यार फुडल्या 10-15 वर्सांनी ताजो इम्पॅक्ट कळटलो जेन्ना जातलो तेन्ना. आतां वेळ वयता. पार्किंग रिलेटेड बीन प्रॉब्लम आसा. आतां कशें दिवचल म्हणटकूच तितलो ट्रॅफिक जायना, पूण आतां जावपाक सुरू जातलो, चड जातलो. जाल्या ऑलरेडी जाल्ले आसा. फॉर एग्जाम्पल जे ऑफिसीस आसा न्ही, ते ऑफिसीस सगळे फॉर एग्जाम्पल RTO आसा, परत मागीर म्युनिसिपालिटी आसा, हांकां पार्किंगची अत्यंत गरज आसा. दुसरी गोश्ट बुधवार भरता. बुधवारचे लोक सगळो वाटेर गाडयो लायता. त्या कारणान कितें आसा पार्किंग मातशें ब्लॉक जाता. एका दिसा खातीर बुधवारचो म्हणून तरी खंय तरी सेपरेट पार्किंग करून ते येवं शकता अशें. खरें नगरपालिकेच्या हातीन आसता न्ही. हांव कितले फाटी सांगता, कित्याक नरेश कटोड हे आमी थंय बसता, आमकां ती कल्पना आसता न्ही. अरे म्युनिसिपालिटी कितें पळयता काय म्हणटा, सारके पुलीस दवरात, भितूर गाडी व्हरोंक दिवंक जाय म्हणून दिवंक जायना न्ही. मातशें चलोन वचोन घेवचें सामान कांय व्हडलेशें न्ही न्ही. कांयच न्ही तें हांगासून कितें व्हडलेशें न्ही. भायर अवघ्या मिटराचेर गाडी जर दवरीत आनी भितूर वचत जाल्यार लोकांकूय बरें पडटा न्ही तें. गाडी घेवन भितूर वतात. हय सामकें. हे अयोग्य तें सामकें.
बदलच्यान आमी दिवचले बद्दल जायत्यो गजाली आयकल्यो आनी जशें कितें काळांतरान ज्यो कितें चेंजीस जाले जे कितें बदल जाल्या हाचे बद्दलूय खुबश्यो गजाली उलयले. तशेंच आनीक आमच्या बरोबर मानेस्त आसात, तांचे वांगडा आमी उलोवया. देविदास जांबळे काका आसा आमच्या बरोबर, तशेंच गर्दे काका आसा. भाई तुमचे कडल्यान हांव सुरवात करपाक सोदतां. तुमी यूथ काम करतना पळयलां, एज अ सोशल वर्क सुद्दां पळयलां. बट एकदां नगरसेवक जाल्या नंतर चेंजीस जाता तांच्यात. पयलीं तर आमी सोशल वर्क करता, समाज सेवा करता, पूण एकदां कावन्सिलान पावल्या उपरांत चेंजीस जाता अशें दिसता. त्यांच्यो चेंजीस ह्यो बऱ्योच जाता. चडश्यो ज्यो चेंजीस जाता त्यो जनरल पब्लिकाक न आवडणाऱ्यो जाता. ते सरळ लोकांक विसरता अशें म्हाजें मत आसा. तुमकां मागीर तें मेळना, मेळ्ळें तर कामां सांगलीं जाल्यार तीं करिना किंवां कितें तरी आन्सरां दिता आनी डिले करता. सुरवातीक इलेक्शना उबो रावता जेन्ना रावपाचे पयलीं जेन्ना ते येता तेन्ना ते सगळ्यो गोश्टी सांगता. हें करुया, तें करुया, अशें डेवलॉपमेंट करुया, तसो करुया. आनी मागीर ते हें सगळें इल्लें इल्लें विसरत वयता आनी तेंचे परीन जशें तांकां सुटेबल दिसता तशें काम करीत रावता. तेन्ना तांकां त्या एरियेचें जाय तितलें पडलेलें नासता किंवां जी मतदाराची अपेक्षा आसता ती पुरी जायना. आतां कितें आहा, सगळींच मतदारांची अपेक्षा पुरी जावची ना, पूण सामाजीक दृश्ट्या जें कितें जाय तें थोडे थोडे प्रमाणांत कमी जायत वयता. आनी जेन्ना ते 5 वर्सां सोंपत आयलीं की ती आनी बंदूच जाता म्हटल्यार जाता. काका, मी तुम्हाला विचारू इच्छितो, तुम्ही तुमच्या हाताखाली भरपूर मुलं इकडे शिकलेली आहेत किंवा तुमच्याकडून तुमचं प्रबोधन किंवा बाकीच्या गोष्टी ऐकलेल्या आहेत सगळं. तुम्ही आता जेव्हा ह्या मुलांना बघतात, जेव्हा मोठे होऊन नगरसेवक बनतात, तुम्हाला जाणवतं काहीतरी हा आधी हे बरे काम करायचे, आता नगरसेवक होऊन तरी कमी काम करतात असं वाटतं कधी? खरं म्हणजे असं झालेलं आहे, आम्ही एक असा विषय मांडताना मांडतो म्हणजे कीर्तनाच्या माध्यमातून वगैरे सुद्धा. पहिले ते हरिकथा निरूपण, दुसरे ते राजकारण आणि तिसरे ते सावधपण सर्व विषय, असा एक विषय आहे. हल्ली राजकारण म्हणजे नेमकं काय हे बऱ्याच म्हणजे या राजकारणामध्ये वावरणाऱ्या लोकांना समजत नाही. त्यांना वाटतं राजकारण म्हणजे आपण उभं राहायचं, दुसऱ्याला पाडायचं, आणखीन काही अशा प्रकारातून ते या राजकारणाचा विचार करत असतात. राजकारणामध्ये उतरायचं ते समाजाला उपयोगी पडेल असा दृष्टिकोन सगळ्यांचाच असतो असं नाही, तर आपलं कसं त्याच्यामध्ये साधेल हा त्यात महत्त्वाचा मुद्दा असतो. आपलं सध्या समजा एखाद्याची स्कूटर असेल तर ती 4 व्हीलर कशी होईल, मग आणखीन त्याच्यामध्ये कसा आपल्याला हे करता येईल, अशा विचारातून सध्या हे राजकारण असं चालू झालेलं आहे. एखाद्या वॉर्डमध्ये यावर्षी आमच्या डिसोलीमध्ये 14 वॉर्ड झालेले आहेत. पण या 14 जे काही वॉर्ड झालेले आहेत त्याच्यामध्ये आता जसं यांनी सांगितलं तसं काम करण्याची जी पद्धत असते ती सुरुवातीला म्हणजे ज्यावेळेला ते इलेक्शनला उभे राहणार आहेत त्यावेळेला सगळेजण येऊन सांगत असतात की आम्ही तुमचं हे करून देतो, आम्ही तुमचं ते काम करून देतो, किंवा हे होण्यापूर्वी इलेक्शन होण्यापूर्वी काही महिनेपूर्वी एखादा असा काहीतरी प्रोजेक्ट तुमच्यासमोर आणतात की जेणेकरून तुम्हाला वाटतं की नाही यानं आता हे काम केलेलं आहे, आता तो पुढे काहीतरी काम करेल. पण तसं तेवढं सगळ्यांच्याच बाबतीमध्ये असा आमचा विचार नाही आहे. परंतु ज्यावेळेला आम्ही बघतो त्यावेळेला आम्हाला असं दिसतं की नंतर हे पाठच फिरवतात. महिन्यातून एकदा नागरिक जे आहेत ज्या नगरामध्ये आपण नगरसेवक म्हणून आहात किंवा ज्या वॉर्डमध्ये त्या नागरिकांबरोबर एकदा तरी एक वार्तालाप व्हायला पाहिजे, एकदा तरी उलोवप जावपा जाय, जेणेकरून खुबश्यो गजाली म्हणजे तांचे आयडियाज, तांचे प्रॉब्लम्स अशें दिसता तुमकां. एक जशें आतां ग्रामपंचायतीचे हे आसता म्हयन्यांक एकदा ग्रामसभा जाता, तशीच नगर सेवकांची सुद्दां नगरपालिकेची सुद्दां एक आसपास अशें दिसता तुमकां? हय, आसल्यार बरी. इवन ती वार्ड वायज जावची. समस्या सेपरेट आसतल्यो, तांकां मेळपाचो टायमूय वेगवेगळो धरचो पडटलो. कारण प्रत्येकाचो आतां लाखेरेचें जर उलयचें जालें जाल्यार थंय अशे श्रीमंत लोक ना. म्हणजे तांचे कडेन जर उलयतलो जाल्यार तुमी रातचेंच वचचें पडटलें, कारण तांचे वेवसायीच तशे आहा. ते तिळसणां घरा येतले, त्याच्या नंतर त्यांची घरची कामां करतले आसतात तीं, आनी मागीर तुमकां मेळूं शकता ते.
आणि त्या खातीर ते त्या प्रमाण टायम धरून एरिया वायज मिटिंगो घेवंक जाय. हेचें मेन कारण म्हणजे समस्या प्रत्येकाच्यो प्रत्येक वाड्या वयल्यो वेगळ्यो आसता. त्याचे फुडें वचून सांगता तुमी हो विशय काडलात म्हणून लोकांनी सुद्दां कोणीय आसूं तो प्रश्न विचारतना समाजोपयोगी कितें आसा ती चवकशी करची. म्हाज्या घरांत नळ ना किंवा म्हाज्या दारांतलें कचरो काडूं ना असले प्रश्न आसूं जायना. चार चौगां खातीर जे कितें प्रश्न आसा ते लोकांनी अशा मिटिंगांनी मांडूं जाय. जेणे करून जर समजा अशें धरूं येता की सुदारुना नगरसेवक जाल्यार ताका सुदारवप हें सुद्दां तातूंतल्यान जावंक शकता आनी तें मतदाराचें कर्तव्य आसा. जेणे करून तो फुडें जेन्ना तो परत हांगा येतलो मत मागपाक तेन्ना ताका सांगूं येता आमच्यांनी आमी बाबा तुका फाटल्या इतल्या वर्सां इतलें सांगलेलें तुवें कितें केलां. आता आमच्या इथल्या समस्या काही अशा आहेत की आता आमचा हा छोटा रस्ता आहे आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथे कुत्र्यांची संख्या तुम्ही आता नुकता आवाज ऐकला असेल कदाचित तर तुम्हाला कळलं असेल. तर हे कुत्रे इतके वावरत आहेत इकडे त्याच्यामध्ये लहान लहान मुलं पळत जातात त्यांच्या मागणं ते पाठलाग करतात. परंतु कधीच कोणी असा विचार केला नाही की बाबा ह्या कुत्र्यांच्या बाबतीत आपण काय करूया किंवा आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न केला तर त्या नगरसेवकानं येऊन त्या पद्धतीनं काही कार्य केल्याचं अजून तरी तसं दिसत नाही. मध्यंतरीच्या काळामध्ये एक छोटीशी मुलगी म्हणजे मी जिथं राहतो तिथल्या जवळच्याच बाजूनं काहीतरी तिनं दुकानातनं घेतलं आणि दुकानातलं एक अशी वस्तू घेऊन ती जायला लागल्याबरोबर आपल्या घरी जायला लागली तर एक कुत्रा एवढ्या जोरानं तिच्या अंगावरती जायला लागला इतक्या जोरानं की ती त्या भीतीनं अशी घाबरली ती पटकन खाली पडली. आणि मग माझी सायली म्हणून एक मुलगी आहे ती धावत आली आणि त्या सायलीनं त्या मुलीला हळूच उचलून घेतलं आणि हळूहळू त्याच्या घरी नेऊन पोचवलं. म्हणजे आता तो प्रसंग अगदी जर ती डोक्यावर पडली असती तर काय झालं असतं हा विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. मग हे एवढे कुत्रे असे आपल्या सगळ्या वॉर्डमध्ये फिरतात त्याचा मुलांना त्रास होतो येणाऱ्या जाणाऱ्याला त्रास होतो. याचा विचार खरं म्हणजे या लोकांनी करणं अत्यंत गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे कसं झालं आहे आपण बाकीकडे सगळीकडे स्पीड ब्रेकर बघतो पण अशा या छोट्या कॉलनीमध्ये छोटी मुलं सायकली वगैरे चालवत असतात. त्यांना काही भान असत नाही तुझ्यापेक्षा पुढे मी जाणार माझ्यापेक्षा पुढे तू जाणार असे आणि त्याच म्हणजे याच आमच्या छोट्याशा रस्त्यावर मोठमोठ्या गाड्याही जातात स्कूटर्स जातात हे जातात अशा तऱ्हेची परिस्थिती आहे. हे माझ्या दृष्टिकोनातून एक स्पीड ब्रेकर थोडेसे जर घालतील याच्यामध्ये जेवढे शक्य होतील तेवढे तर त्याचा एक असा परिणाम होईल की निदान स्कूटरी मोटरसायकली जे येणारे आहेत त्या सावकाश येतील आणि जी मुलं काही तिथं खेळत आहेत त्यांनाही थोडासा दिलासा मिळेल असं मला. आणखीन एक गोष्ट आहे डिचोलीच्या संदर्भात एम्प्लॉयमेंट कारण इकडे तसा इंडस्ट्रियल इस्टेटसुद्धा आहे. त्या दृष्टिकोनाने काही डेव्हलपमेंट किंवा काहीतरी वेगळं स्टेप घेण्याचा विचार नगरपालिकेने केलेला आहे का? डिचोलीला जी इंडस्ट्रियल इस्टेट आहे ती जवळजवळ बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. अवघी एक 2-4 जर सोडली आस्थापनं त्याच्यातलं सुद्धा एक जे मोठं आस्थापन होतं व्हिनस केमिकल्स ते माझ्या मते डिचोलीला सर्वात जास्त एम्प्लॉयमेंट देणारं हे होतं. ते सुद्धा आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे किंवा बंद पडल्यात जमा आहे. कारण काय आहे त्याचं? कारण म्हणजे बाहेरून ऐकवायत येतं की त्यांनी सगळं हे सगळं शिफ्ट केलं आहे किंवा विकलं आहे आणि जे कामगार आहेत त्यांना घरी पाठवायचं किंवा कमी पगारात कामाला ठेवायचं. अशा पद्धतीनं जर समजा मुलांना पुढे काही म्हणजे शिकलेली जी मुलं आहेत त्यांना जर काही उद्योगच मिळाला नाही तर मग आपण एक प्रकारचं असं म्हणतो की कुठल्या तरी वेगळ्या मार्गाला ही मुलं जायला लागतात. आज आपल्याला बघतो आपण तरुण वर्ग असा दिसतो की संध्याकाळची वेळ झाली संध्याकाळची म्हणजे 7, 8, 11, 12 अशी सुद्धा जी वेळ आहे ती नुसत्या गप्पा गोष्टी मारणं कोणाची तरी थट्टा करणं चेष्टा अशा विषयामध्ये आता तरुण वर्ग जो आपल्या देशाचं पुढचं भविष्य आपण म्हणतो असा जो काही वर्ग आहे हा वर्ग आता थोडासा व्यसनांच्याही अधीन गेलेला आहे असं म्हटलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही. आता याच्यावरती नेमकं म्हणजे काय औषध शोधावं हे सुद्धा औषध शोधणं तसं मोठं कठीण काम झालेलं आहे. डिचोलीत फोर्ट आहे एक किल्ला आहे त्या किल्ल्याचं तसं त्याला मी जतन म्हणतात किंवा आम्ही त्याला संवर्धन म्हणतात करून ठेवायला पाहिजे होतं. अजूनपर्यंत त्याच्याबद्दल काही झालेलं आहे का कधी असं विचार त्याच्याबद्दल झालेला आहे
काहीतरी आपण यासाठी केलं पाहिजे. जे शिवप्रेमी आहेत, आता तर हल्लीच आपण बघितलं असेल की इथं शिवाजीचा पुतळा आपल्या सर्कलच्या ठिकाणी आपण पाहतो. म्हणजे हळूहळू हे चालू झालेलं आहे. पण काही ठिकाणी असं आहे की एक आपली पूर्वीची जतन करण्यासारखी जी वास्तू आहे त्या ठिकाणी दुसऱ्याच एखाद्या जमातीचा त्या ठिकाणी वावर होतो आणि मग ते वादाचा विषय होतो आणि वादाचा विषय होण्यापेक्षा मग ते नकोच असा एक सर्वसाधारणपणे म्हणजे आम्ही गोमंतकीय लोक तुम्हाला माहिती आहे सगळे दिसलो जरी सगळ्या बाबतीमध्ये तरीसुद्धा थोडे तसे मऊ आहोत. अजूनही आम्हाला तरवाल घ्यायची कळत नाही. पण एक मिडल वे म्हणून तरी काहीतरी जेवढा आहे भाग कुठेतरी तेवढं तरी करायला पाहिजे असं वाटतं. कारण एक हिस्टॉरिक साईट आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे काहीतरी एक टुरिझमच्या दृष्टीने काहीतरी एक हे होणार तयार होणार. आणि जिकडे डिचोलीमध्ये बघण्यासारखं म्हणजे हा फोर्ट आहे जो हिस्टॉरिक आहे आणि इकडे शिवाजी महाराजांचं हे आहे आगमन झालेलं आहे. सो झालेला होता. बरोबर असा एक जे फोर्ट आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे म्हणून नगरपालिका काहीतरी विचार असा आहे. हो, नगरपालिकेचा विचार चालू आहे. जर आता हे काउन्सिल झाल्यानंतर खंयच्यो 2 गोष्टी तुमकां दिसता की सगळ्यात पयली जावपाक जाय किंवा चेंज जावपाक जाय तुमच्या वॉर्डान किंवा ओवरऑल नगरपालिकेन? जेन्ना तुमी नवीन डेव्हलप आतां जें जालां तें काय तुमी बदलू शकना. नवीन जे डेव्हलपमेंट एरिया जातल्यो फॉर एग्जाम्पल नवीन प्लॉट्स जाले त्या प्लॉट्सांत मिनिमम रिक्वायरमेंट जे आसा थंय म्युन्सिपाल्टीन पयलें म्हणजे म्युन्सिपाल्टीन खंयच्याच बाबतींत परमिशनां दिवं जायना. रस्त्याची रुंदी बाबा कितली आसा एज पर द लॉ 5 मिटरां 10 मिटरां तीच दवरूं जाय. मेन म्हणजे आतां सांगपाचें म्हणजे आज पर्यावरणाचो जर तुमी विचार केलो आतां जर तुमी खंय ना बिचोलेंत भोंवले जाल्यार रस्त्याच्या सायडीची झाडां ही कापली गेलीं वता. हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दोश दिना. त्या खातीर एक म्हणजे हें इलेक्ट्रिकल लायन जी जमनींतल्यान वता तिला कितें म्हणटात त्यो घालपाच्यो अंडरग्रावंड लायटनींग करपाचें. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे रस्त्याची रुंदी लांबी प्लॉट्स एरिया. आज तुमी जर पर्यावरण जतन करतले जाल्यार म्हाज्या मतान प्लॉटाची एरिया ही मिनिमम 400 to 500 मिटर आनी तेतूर अमकेच घर जावपा जाय एरिया आनी उरलेल्या जाग्यांत ताणें झाड लावपा जाय. हेचें कारण अशें की जर तुमी पर्यावरण जर तुमीच सांबाळिना स्वता जाल्यार हांव लोकांक कितें सांगतलो. काका तुम्हाला कुठल्या 2 गोष्टी जे चेंज झालेल्या पाहिजे किंवा तुम्हाला पाहिजे झालेल्या? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जनतेची जी असते ती व्यवस्थित रीतीनं रस्ते असावेत. जे म्हणजे जाणारे लोक असतात त्यांना व्यवस्थित रीतीनं जाता यावं हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असतो. आणि ह्यांनी आता सांगितल्याप्रमाणे पाणी म्हणा वीज म्हणा किंवा इतर काही ज्या गोष्टी असतात त्या गोष्टी या ज्या सामाजिक दृष्टिकोनातून वैयक्तिक कोणासाठी काय नको आहे पण सामाजिक दृष्टिकोनातून आता आमचं हे या ठिकाणी असणारं मंदिर आहे इकडच्या आजूबाजूच्या असणारी संपूर्ण घरं आहेत तर या ठिकाणी सगळ्यांना व्यवस्थित रीतीनं कोणत्याच प्रकारचं अडीअडचण अशा प्रकारची न राहता व्यवस्थित स्वच्छता या ठिकाणी जास्तीत जास्त कशी निर्माण होईल याचा असा विचार करून या नगरपालिकेतील जे आता नवीन नगरसेवक निवडून येतील. नवीन म्हणजे कदाचित त्यात जुनेही असतील मी म्हणत नाही असं सगळे नवीन पाहिजेत वगैरे असं म्हणून. ज्यांनी चांगलं कार्य केलं आहे त्यांना निश्चितच लोक सहकार्य करतील निवडून देणार आहेत. तरुण लोक आहेत हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आता आपल्या नगरपालिकेमध्ये मी बघितलं जास्तीत जास्त तरुण आहेत आणि तरुण असल्यानंतर खरं म्हणजे त्यांच्या हातामध्ये काहीही करण्याची तशी क्षमता असते. मग दिवस असो रात्र असो काही असो फक्त त्यांनी हा एक विचार करावा की आपली ही जी डिचोली आहे ही डिचोली अतिशय सुंदर झाली पाहिजे आणि या सुंदर डिचोलीसाठी आता नगरसेवकामध्ये सुद्धा एकमेकांच्यामध्ये एक चांगल्या तऱ्हेचं म्हणजे सगळे जे आहेत ते एकत्र व्यवस्थित रीतीनं येऊन आणि सगळ्यांच्या मनामध्ये हा विचार जाऊन की नाही आपल्याला डिचोली इथली छान झाली पाहिजे की कोणीही जरी एखादा पर्यटक आला किंवा कोणीही जरी यायला लागले तर वा सुंदर हे शहर आहे सुंदर हे शहर आहे असं वर्णन लोकांनी करावं. खूपशा गोष्टी करपाक जाय बरे विचार जाय फक्त ह्या विचारांनी जर काम करीत जाल्यार तुम्ही निश्चितच दिवचलचें नांव खूप 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 फुडें व्हरतले. काका सोपयता आसतना शेवटचे तुमचे 2 उतरां आमच्या ह्या डिचोलीच्या तशेंच गोव्याच्या लोकांसाठी. सगळ्यांसाठी एवढंच मागतो सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
दुःखभाग् भवेत्. ओम शांती शांती शांती. दिवचलेची समस्या ज्यो कितें आसा उदयच्यान तुमी आयकून घेतल्यो आनी त्या भायर कितें जावपाक शकता किंवा कितें करपाक जाय हाचे बद्दल जायते आमचे जे मानेस्त आसा तांच्यांनी सांगलें. सद्या आनीक कांय मानेस्तां लागीं हांव उलोवपाक आयिल्लो आसा जे आमचे दिवचलचे पत्रकार यशवंत बाब आमच्या बरोबर आसा. तशेंच स्टुडंटाचे आमचे स्थानीक रिपोर्टर विनायक सामंत आमच्या बरोबर आसा. यशवंत, तुका विचारपाक सोदता, तुवें आतां इतलीं वर्सां पत्रकारिता केल्या हांगासर आनी खूब बदल जाताना पळयल्ले आसा. ज्यो लोकांक नॅसेसरी किंवा प्रायमरी साधन सुविधा ज्यो जाय आशिल्ल्यो त्यो कंप्लीट जाल्या अशें दिसता तुका? ना, लोकांक कितें जाय न्हू तें आजून मेरेन कांयच जावना पळोवंक गेल्यार. कित्याक बोड्ड्या सारकिल्ल्या एरियेन बीन खूब प्रॉब्लम आहा लोकांचे, खूब समस्या आहा. पण आतां हांव जवळ जवळ 15 वर्सां पळयता की कांयच अजून तशें चेंजीस अशें बिचोलेन जावना. रस्ते आनी हे सोडले जाल्या, पण लोकांक आयज खरी गरज आहा ती कितें बारीक बारीक जी कामां आहा पळय लोकांची, जो सांगपाक म्हणजे बोड्ड्या सारकिल्यान एक सिवेजीचे प्रॉब्लम आसा अजुनूय. कित्याक ती घरां जी आसा पळय ती सगळी लागीं पयलींची ओल्ड घरां ती लागीं लागीं आहा तेकोन तेकोन. म्हणजे इवन जर आपले जे कपडे बीन आमी धुता, ज्या आयदनां धुता ते उदक तांकां सोडटलो जाल्यार भायर जागा ना. कळ्ळें? बारीक म्हणजे हो व्हडलो प्रॉब्लम जाला. आनी सद्या बोड्ड्यान जी कितें प्रॉब्लम आसा ती हेच व्हडले प्रॉब्लम आसा. जी घरां ओल्ड आसल्या कारणान तांकां सायडीक आनीक वाडोवंक मेळना, तांकां एक सिवेज हे टँक जावं कितें हुणको एक मारपाक मेळना, जागाच ना. सो आजून हांव ते जवळ जवळ 15-20 वर्सां जाली ते पळयता की आजून गव्हर्मेंट हेजेर म्युन्सिपालिटी आमची कांयच चिंतिना. जे म्हाजें तें शॉप आसा ते शॉपा फुडल्यान एक गटर आसा तो आतां भरलेलो आसा फूल. ह्या टायमार भरलेलो आसा, तुमी येवन पळोवंक शकता जाय जाल्यार. आनी ते तितून आतां पळोवंक गेल्यार इतल्यो जळारी जाल्ल्यो आहा. आनी ते बोड्ड्याचे लोकांनी कितें पयलीं पासून ते उदीक अशें भायर सोडटाले पळय आमच्या पयलीं गांवांनी आसताले तीच सिस्टम आसून आहा. थंय आतां तांकां ते बोड्ड्यांक ते कशें हुणके मारून ते घालपाक आजून कांय करिना. म्युन्सिपालिटी कांय लक्षात दिना. हांवें जायत्यो कंप्लेनी सुद्दां म्युन्सिपालिटीन केल्यो ते हेज्या खातीर, पण कोणूच तेजेर लक्ष दिना. विनायक, तुवें आतां एक्टीव आसा हांगासर, पळयता सगळ्यो गोश्टी. ही समस्या आसा म्हळ्यार कशी, जे ड्रेनेजीस आसा किंवा गटारां जी आसा ती नियमीत रुपान साफ केल्ली वता काय ओके जेन्ना टायम येतलो तेन्ना पळोवया, काम चलावू सगळें? सद्या गटार्स जे आसा ती सगळी कडेन बांदलेली आसा. हो एक मेन बरो हांव मुद्दो म्हणून येता. पूण फक्त ती बांदून उपयोग ना, ती क्लीन जावपाक जाय. फक्त पावस येता तेच्या पयलीं साफ करता तितल्या पुरतो उदक वयता, मागीर कांय ना. पावसान ती परत ब्लॉक जातात. ब्लॉक जाता. पावसान कशें आसता, जशें पानां पडल्या आनी कितें पडल्या तो येवन परत साठोवन उरता, तो कोण काडटलो? बरें, हांगासर दीस वांटून आसात. म्हणजे म्युन्सिपालिटीन एक केला की अमक्या दिसा अमकें वॉर्ड करप, अमक्या दिसा अमकें वॉर्ड करप क्लिनिनेसाक. पूण सुरवातीक जेन्ना ही सुरू केली की अमको दीस अमक्या वॉर्डाक, खूब बरें चलतालें काम. पूण आतां तो इंट्रस्ट दिसना. जे सफाई कामगार आसा ते आपल्या पद्दतीन काम करतात, पूण जर सुपरवायझर फुड्यान आसा जाल्यार ते चड बरें काम करता. हांव अशें म्हणना की काम करना, काम करतात ते, पूण ते चड बरें काम करता. स्थानीक नगरसेवक ताजेर लक्ष दवरता की ना? नगरसेवकांचो सगळ्याच वॉर्डांनी लक्ष आसता अशें ना. काही नगरसेवकांचो लक्ष पावना, काय बाकीच्या कारणां खातीर पावनासतलें. पूण म्हाका अशें दिसता एज अ रिपोर्टर, एज अ फिल्डर हांव रावता, लोक उलयतात की गटार्स आसात, गटरान कचरो आहा मरे अजून साफ केल्लो ना, पावस लागीं पावलो पूण गटर साफ जायना. किंवा इलेक्ट्रिसिटी इश्यू धरा, झाडां मारपाची आसता, लायट वयच्या म्हणजे पावसा पयलीं झाडां पेंडपाची आसता, ती कामां आसतली. तर जसो पावस लागीं पावता तशें तांकां जाग येता. लोक म्हणटा मागीर हांकां पावसानूच जाग येता कितें काय अशी एक प्रतिक्रिया. पूण हाजेर कितें प्रोजेक्ट बीन घातला बीन, म्हणजे इन म्युन्सिपालिटीन असो कितें प्रपोजल बीन आसा सिवरेजी खातीर, प्लांट बीन करप? म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तर अजून कांय ना अशें दिसता म्हाका. अजून काय प्लॅनूय रेडी करूंक कांयच ना प्लॅनूच ना. पूण तो जावपाक जाय. तो जावपाक जाय, गरज आहा जावपाक जाय. कित्याक जी बारीक बारीक खाची खाचीन जी घरां आसा थंय हे कितें तरी हेचें प्रोविजन जावपाक जाय.
आतां आमच्या वडा कडेन म्हणून आतां नवी ते सुधा कॉलनी ते थंय कितें आसा थंय न्यू घरां असल्या कारणान ते सगळे जाला. पण ही जी पयलींची जी ओल्ड घरां आसा पळय थंय तसले कांय प्रोविजन जावना अजून आनी ती जावपाची गरज आसा. बरें, हो जालो सिवरेजीचो प्रश्न. एक गजाल जी आसा हांगासरली ती म्हळ्यार मार्केट आतां फीश मार्केट नवीन जालो, प्लस म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी मार्केट जो आसा तोय नवीन जालो. बऱ्या तरेन सगळीं कामां चल्ल्या थंय. अजून तरी पयलींचे जे शॉपवाले आसा पळय तांकां अजून स्थलांतरीत नव्या हितून करूंक ना, थोड्यांक करूंक ना अजून. कित्या खातीर, कारण कितें? ते अजून कांय कारण म्हाका खबर ना, पण अजून तशें सगळ्यांक करूंक ना. जावपाचें आसा बीन स्थलांतरीत? त्यांचे फाटी थरलेले की ते ऑक्शन करतले म्हणून, पूण मागीर काही कारणास्तव कोवीड आसतो आनी कित्याक लागून ते उरले. पूण जे शॉपकिपर्स जे उलयता मार्केटान तेंचें अशें म्हणणें आसा की जे आतां नवीन कॉम्प्लेक्स बांदला भितून जो एरिया आसा शॉपांचो तो खूब कमी आसा. म्हणजे पयलींचे तेंचे शॉप्स जे आसा तेंच्या परस ही एरिया खूब कमी आसा. सो कदाचित शॉपकिपर्सूय येतले ऑक्शनाक की ना हो एक प्रश्न आसा. आनी जे न्यू मार्केट हाच्या पयलींचे फेज 3 फेज 2 जे मार्केट जे आसा त्या मार्केटांक शॉप्स आसा पूण ते अजून भरोंक ना, तीच वेकंट आसात. आतां जे नवे कावन्सील जातले, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा, न्यू कोण तरी निवडून येतले किंवा पयलींचे सुद्दां जर बरें काम केलें निवडून येतले, कितें अपेक्षा, खंयच्यो 2 गोश्टी तुका दिसता की हे सगळे प्रायोरिटी बेजार जावपाक जाय? म्हाका दिसता कितें पयलीं म्हणजे जे खूब वर्सां जे कावन्सिलर आसा पळय तांकां घरा धाडपाची गरज आसा पयलीं. म्हणजे कित्याक सगळें सेटींग चल्लां, सगळें सेट म्हणून जे 15-20 वर्सां जे कावन्सिलर आहा पळय तांकां खंय तरी मातशे थोडे दीस घरांत धाडपाची गरज आसा, इतलें सांगपाचें आसा. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन हांव जो म्हाका स्कीप जालो तो म्हळ्यार दिवचलचो बस स्टँड. म्हाका दिसता वाळपय, सांखळे किंवा बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो रूट आसा, स्टेट रूट आसा, हो चडश्यो बसी हांगासून येवन वयता. ओके, आनी ताजी जर कन्स्ट्रक्शन जर पळयत तुमी जाल्यार ते आतां सारके खूब मोडपाचे स्थितीन अशें आसा. तेजे कामाचें कितें सुरू बीन जाल्लें कितें आशिल्लें सांगलेलें? हेज्या खातीर 2 वर्सां पयलीं हांवें ते एकदां स्टोरी केल्ली बस स्टँडाची, पण ते बस स्टँडाची कोणूच लक्ष दिना. कदंबाय दिना आनी आमचो आमदार आसा पळय तोय दिना. आतां म्हाका कळना की कशें कित्याक लागून ते बस स्टँडाचें काम उरता ते कितेंच कळना म्हाका. आतां कितें दिसता बस स्टँडाक कित्या खातीर? पयलीं जेन्ना बस स्टँडाचो विशय येयलो तेन्ना चर्चा जाली की बस स्टँडाक एक सेपरेट जागाच दिवची, एक नवीनूच बस स्टँड करचो आनी जागा एक्वायर करची. तेचे प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो, पूण मागीर कळ्ळें की हो जो बस स्टँड आसा तोच रिनोवेट करचो, बरो करचो आनी तेचे फावंडेशन स्टोनूय घातलेले येवन. म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं जशें यशवंत भाईन सांगलें. आनी हालींच 2-3 म्हयन्या पयलीं जेन्ना ब्युटिफिकेशन आहलें बिचोलचें तेन्ना आमचे ऑनरेबल CM येयल्ले तेन्ना प्रश्न विचारलेलो आमी की हो जो बिचोलचो बस स्टँड आसा तो केन्ना कंप्लीट जातलो, फावंडेशन स्टोन. तेन्ना आमचे जे मुखेलमंत्री आसा प्रमोद सावंत हांणी सांगलां की ह्या डिसेंबर 2021 पयलीं काम सुरू जातलें अशें ताणें आश्वासन दिलेलें आसा. सो पळोवया, पब्लीक आतां वेट करता की इतल्या वर्सां रखडलो बस स्टँड जावचो. सध्या दिवचले आमी आसा आनी दिवचलेन आयले उपरांत एक जी प्लेस म्हाका सदांच आवडटा ती म्हळ्यार म्हाजें स्कूल लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कूल. आनी ताज्या प्रांगणान सद्या आमी आसा आनी म्हाज्या बरोबर कांय यूथ आसा आनी जे यूथ लिडर म्हणपाक सोदता हांव, कारण तांकां खूब एक्टीव पळयलां हांवें दिवचलेन. जायते प्रोग्राम, जायते कार्यावळी, जायते शिबिरां अश्यो राबयत आसतात भुरग्यां खातीर किंवा दुसऱ्या युथां खातीर फुडें काडपा खातीर. पयलीं आमच्या बरोबर आसा सुशिला, वेलकम टू द शो. तशेंच तांची सगळ्यांची नांवां जाणून घेवया आमी. तुमचें नांव? सिद्धांत शेट्टी. सिद्धांत निळकंठ कुंभार. सो आय स्टार्ट विथ सुशिला. सुशिला, म्हाका सांग, म्युनिसिपालिटी आनी यूथ हे दोनी वर्ड जेन्ना तूं आयकता तेन्ना तुका दिसता की दिवचलेन यूथ रिलेटेड सगळे प्रॉब्लम्स जे सॉल्व जाल्ली आसा ऑर कितें जाल्लें जाय अशें दिसता तुका? यूथ म्हटल्यार एक्चुली यूथ इज अ व्हेरी पावरफूल वर्ड.
आनी युथा खातीर जेन्ना आमी एक्टिविटीज करता ऑर युथा खातीर जेन्ना काम करता वी ऑल आर केपेबल ऑफ डुईंग इट. कोणी आमच्यासाठी करपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. आमी स्वताहून आमी काम करूं शकता, सोसायटीक घडोवन हाडूं शकता, लोकां मदीं आमचे जे विचार आसा ते मांडूं शकता. आनी खुबश्यो गजाली आसा आयज जे प्रॉब्लम आमी फेस करता ह्या जगान, म्हाका दिसता यूथ आर far better and they are compatible to solve the problems. So when it comes to municipality, so not even the जेन्ना हांव म्युनिसिपालिटीन पळयता म्हाका हार्डली कोण अशें दिसता की यूथ हू आर इनवॉल्ड इन दॅट. सो समवेर people of Bicholim are not giving any opportunity for the youth. Is it so? So last गेल्या खुबश्या वर्सां हांवें पयल्या इलेक्शनाक कोणाकूय युथाक अशें चान्स मेळूंक ना टू कंटेस्ट एन इलेक्शन. सो दॅट म्हाका तरी दिसता की तांचे कडेन इतले पावर आसा दॅट दे कॅन डू समथींग बेटर फॉर द सोसायटी. बरोबर. हाजेर येता हांव परत. बट तुका कितें दिसता यूथ म्हणल्या उपरांत तुमच्यो ज्यो यूथ रिलेटेड ज्यो कितें गजाली आसा त्यो फुलफील जाल्या तुमच्या नगरपालिकेच्या एरियेन? जशें आमी म्हणटा की इंडिया इज फास्ट ग्रोईंग अँड द यूथ पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ग्रोईंग फास्ट. सो यूथ is the key factor towards any kind of development in the zone. So म्हाका दिसता youth related खुबश्यो गोश्टी आजून करपाच्यो उरल्या, खुबश्यो केल्या. आय डू नॉट डिनाय बिकॉज वीव सीन आमचो नवो जो ग्रावंड जाला ताजो आमी परत बऱ्या तरेन आमी तो घडोवन हाडलो. इवन म्युनिसिपालिटीन एक पार्क केलो, मार्केट केला म्युनिसिपालिटीन, अँड आय रियली कमेंड म्युनिसिपालिटी फॉर दॅट. बट डज द वर्क स्टॉप देर ऑर ताजे बियॉन्ड कांयच ना? अशें कांय ना. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दॅट नीड टू बी डन. लायक municipality and youth जेन्ना आमी उलयता, it's not only that youth are involved into sports, youth are involved only into cultural activities. So youth हाजे जे अराउंड जितले फॅक्टर्स आसा, there are lot of other things. Youth are entering into business, तांकां आमी कशें फॅसिलिटेट करूं शकता, और youth are entering into cultural things, तांचे खातीर म्युनिसिपालिटी कितें करूं शकता. सो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. अँड आय फील हे सगळें करपाक जाय जाल्यार एक पर्सनल म्हजें सजेशन आसा की एक युथूच युथाचे स्वप्न कितें आसता तें बरें समजून घेवंक शकता. जशें सुशिलान म्हणलाच की वेन यूथ is infused into municipality, then many perspectives with regards to youth will come ahead and we will work actively towards that. So आमी जशें आतां पळयता की खुबशे यूथ म्हणटा की आमकां पॉलिटिक्सान पडपाचें ना, ऑर आमकां पॉलिटिक्सांतल्यान पयस रावपाक जाय, ऑर दॅट इज नॉट माय झोन अशें म्हणटा. बट दॅट इज नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे. Even youth will come together, say okay, we will go ahead, we will put it up in a united manner, then only things will change. एक गाडी सुद्दां चालू करपाक जाय जाल्यार ताका पयलीं फर्स्ट गियरान घालचें पडटा. इट हॅज टू स्लोली स्टार्ट. सो समवेर वी youth need to get into this and start a revolution kind of a thing where we say okay, we want this and we will unitedly fight for this or get this done. बरोबर. निखिल, म्हाका सांग, तुका कितें दिसता यूथ रिलेटेड जी कामां आसा ती बरे तरेन जाल्ली आसा? म्हाज्या तरी हिसपान तशी यूथ रिलेटेड कामां चडशी अशी उरल्या, पेंडिंगूच उरल्या. जशें पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आतां आमचो शिवाजी ग्रावंड केला, पूण सद्या हायमास लायला म्हणून थंय आतां हाली लोक मातशे दिसता खेळटना, नाजाल्यार ऑलमोस्ट काळोखूच आसता थंय. पूण त्या रिलेटेड जर पयलीं जशे स्पोर्ट्स इव्हेंट्स जाताले त्या ग्रावंडार, सो त्या रिलेटेड आतां तशें कितें चडशे इव्हेंट्स दिसना. लायक आमचो एकदां युवा मेळावो बीन जाल्लो त्या हितून, पूण तेच्या उपरांत बिचोलेन तशें कांयच जावंक ना प्रोग्राम. प्लस आतां इंडोर स्टेडियम्स जाले, ते कांय हांगासर बिचोलेन जाले नात. इतले एरिया आसा, केरान एरिया आसा, बोड्ड्या आसा थोडे एरिया. पूण जर इंडोर स्टेडियम एक जाता जाल्यार युथांक मातशें कितें तरी एक इवनिंग इव्हेंट करपाक मेळटा. इवन सांजचो टायम आतां सपोज हांव कामा वयल्यान घरा येयलो आनी सांजचो टायम आतां बसता आनी चिंत्ता की अरे आतां बिचोलेन हॅपनिंग कितें आसा, कांयच ना. सांजचो टायम खंय वयतलो, खंय पार्कान वयतलो जाल्यार पार्कानूय सेम परिस्थिती, हेंच ना, कांयच ना. सो म्हाका एक सांजच्या टायमार बसपाक किंवा खेळपाक एक इंडोर स्टेडियम किंवा एक क्लब टायप जो आसप भरपूर गरजेचो आसा. आय कम टू यू. म्हाका एक पॉयंट तुजो सारको बरो दिसलो की यूथ आर नॉट ओन्ली इनवॉल्व इन स्पोर्ट ऑर कल्चर एक्टिविटीज, तांकां बिजनसूय करचें अशें दिसता. सो बिजनसा खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज जशें आमचें इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा थंयसरसून ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपाक शकता म्युनिसिपालिटी अशें दिसता तुका? आय वूड लायक टू स्टार्ट बाय सेयींग दीस की खुबशे जेन्ना आमी कॅन्डिडेट्स पळयता, देर इज वन कॉमन प्रॉमीस आनी दॅट इज आय फील नॉट इन द स्कोप ऑफ देअर वर्क, की आमी तुमकां कामाक लायता. कामाक आय फायंड इट व्हेरी फनी बिकॉज आतांचो जो यूथ आसा डज नॉट नीड एनी कायंड ऑफ सपोर्ट. दे कॅन डू इट ऑन द बेस ऑफ देअर क्वॉलिफिकेशन, दे आर मेरीट.
कामांक लावप डज नॉट कम इन टू एनी म्युनिसिपल एक्ट. कामांक लावप डज नॉट कम इन टू एनी स्कोप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द म्युनिसिपालिटी. नॉट ओन्ली म्युनिसिपालिटी पूण आमदारांचे सुद्दां खूब. सो इट डज नॉट कम इन टू एनीथींग ऑफ दीस सॉर्ट. सो पयलीं म्हणल्यार you need not do it as a favor to us. We can fight for it and get it for ourselves based on our qualification. Yes, तू म्हणटा तें एक सारकें आसा की जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज खूब क्रिएट करूं शकता. आतां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कशी क्रिएट जातली वेन यू वील ब्रिंग प्रोजेक्ट्स इन टू प्लेस. फाल्यां हांव एक स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचो ग्रावंड घालता. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीच्या ग्रावंडान देर विल बी मेनी वेकन्सीज क्रिएटेड. तुका खंय ना खंय काम करपाक एक कोच जाय, फिजिकल एक्टिविटीक लोक जाय, यू नीड पीपल फॉर मेंटेनन्स. हे एक प्रोजेक्ट आयल्या कारणान कांयच नाल्यार 20-25-30 जॉब्स क्रिएट जाता. ऑटोमॅटिकली दीज थिंग्स आर फुलफिल्ड. यू वील गेट द जॉब. सो वॉट इज इम्पॉर्टंट इज टू डू दीज स्मॉल थिंग्स की आमी एक बारीक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूया and then you build on it later. एम्प्लॉयमेंट Absolutely. म्युनिसिपॅलिटी एरियेन जेन्ना तूं भोंवता तेन्ना बेजीक फॅसिलिटीज जेन्ना म्हणटा आमी, फॉर एग्जाम्पल लायट ऑर रस्तो, ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्ल्यो दिसती पडटा तुका सारक्यो? हय, खूब बरो क्वेश्चन आसा. कारण ह्यो गोश्टी तुमकां स्पेसिफीक टायमाकूच मेळटलो नाल्यार स्पेसिफीक पिरियडाकूच ना. आतां इलेक्शन येयलां म्हणल्यार ह्या 4-5 म्हयन्यान तुमकां सगळे कडेन तुमकां बरें दिसतलें. रोड वायडनींग चालू आसा, सगळे स्ट्रीट लायट्स खंय कितें कामां आसा ते सगळे करून घेता, पेवर्स घालपाचीं कामां चालू आसा. सो हे जेन्ना पळयता तेन्ना अशें दिसता की ओके, ही परत फुडल्या 5 वर्सां ही परत कंटिन्यू जावपाची आसा. सो अशें आमी म्हणूं शकता की ही फक्त इलेक्शनाची टार्गेट घेवन ही सगळीं कामां चलता. पूण कितें यूज तेजो? फायनली आमकां जर ती गजाली मेळना टायमार तेन्ना ताजो यूजूच ना. आनी वुमन्साचे बद्दल म्हणचें म्हणल्यार की म्हाका दिसता एक म्हाका गजाल सांगपाक जाय की वुमन्स आर केपेबल टू डू एनीथींग. नाव टुडे आय हॅव सीन देर इज अ रिजर्वेशन फॉर वुमन इन द रिस्पेक्टीव वॉर्ड्स. नाव आय फील वाय वी शूड कीप अ रिजर्वेशन फॉर अ वुमन. म्हणजे तुमी अशें दाखोवन दिता की वुमन इज व्हेरी शी इज नॉट केपेबल, शी इज वीक, सो लेट अस कीप सम रिजर्वेशन फॉर हर. दिस इज रॉंग एक्चुली. तुम्ही आमचे पोटेन्शियल कमी करता. इफ आय एम केपेबल ऑफ कंटेस्टिंग, इफ आय वॉन्ट टू कंटेस्ट इन माय वॉर्ड, आय विल फील अ फॉर्म because म्हाज्यान ती will assign, I will do it for that particular ward, for that community. But when somebody is forced to do that, आणि हे आता सगळ्यांक खबर आसा रिस्पेक्टीव वॉर्डान जी कोण बायलां आयल्यात म्हणजे जी कोण कंटेस्ट करता आनी करतली इन फ्युचर, दीज आर बींग फोर्स्ड बाय समबडी, तांच्या घरांतल्यान जावन ना समबडी. बट हांव कितें म्हणटा, आपूण जावन जी बायलां आसा ती सदांच येतली, कित्याक येवची ना? सो तुमकां रिजर्वेशन दवरपाची गरजूच ना बायलां खातीर. तुमी ट्रॅव्हल करता आसतले. एक क्वेश्चन म्हाका विचारपाक जाय अबावट दी बस स्टँड. कारण हो एक जो प्रश्न आहा तो खूब वर्सां हांवेनूय पळयल्लो आसा, जे लोकूय फेस करता, लोकां कडेन आजून हें जावंक ना. ओवरऑल नॉट ओन्ली म्युनिसिपालिटी म्हणटा की आख्खे दिवचल जे हें आसा तो मतदारसंघ जावं MLAन पळोवपाक जाय, कोणी पळोवपाक जाय, हाजे बद्दल हांव उलयना. बट तुमकां दिसता सारको जावपाक जाय बस स्टँड? हय, सारको जावपाकूच जाय. आनी कितलेशेच वर्सां आमचो बस स्टँड फक्त तसोच पडिल्लो आसा, कोण नजर सुद्दां मारना. आनी म्हाका दिसता एक 2-3 वर्सां पयलीं एक एक्सिडंट सुद्दां जाला एकट्याचेर, म्हाका दिसता तो स्लॅब पडलो सकयल. सो दीस इन्सिडंट हेज ऑल्सो हॅपन. आतां म्हाका खबर ना आनी कितले इन्सिडंट जावपाचे आसा जर आमी रायट टायमार ही कामां करूंक ना जाल्यार. आनी आय डोंट नो वॉट जस्टिफिकेशन द लिडर्स आर गिवींग फॉर नॉट टेकिंग अप दीस प्रोजेक्ट, वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जे बाकीचे तुम्ही करता दॅट इज ओके, बट बस स्टँड हो खूब गरजेचो आसा सगळ्या सिटीन, सगळ्या तालुकान, सगळ्या हितून. सो इफ यू आर नॉट पेईंग अटेन्शन टू द मेन वर्क ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सिटी, जाल्यार तुमकां लिडर हाडून घडोवन हाडपाचें कितें आमचें काम. सो दॅट इज वाय यू शूड बिल्ड दीस बस स्टँड. आतां न्यू कावन्सील जावपाचें आसा, इलेक्शन जावपाचें आसा, येतलें. खंयच्यो 2 गोश्टी ज्यो प्रायोरिटी बेजीचेर तुमकां दिसता जावपाक जाय फास्ट, खंयच्यो आसतल्यो? सो एक म्हाका जाय की आमच्या बिचोले एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना. सो ती एक प्रायोरिटायज करून जे नवीन कावन्सिलर येतले निवडून ताणें हाजेर फोकस करपाचें. बिकॉज म्हाका दिसता बिचोलेन आमचे इतले स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज आसा आनी तांचे समवेर म्हाका दिसता ग्रोथ आडून उरता आनी तांकां एक जागो मेळना, स्पेस मेळना टू प्रॅक्टीस. तांकां म्हाका दिसता हांगासून दुसऱ्या तालुकान ऑर दुसऱ्या कडेन वचचें पडटा आनी प्रॅक्टीस घेवचें पडटा. सो तो एक हाडपाक जाय की वॉर्ड वायज देर शूड बी कम्युनिटी स्पेस. लायक देर आर सो मेनी वॉर्ड्स, प्रत्येक वॉर्डान एक बारीक स्पेस, इवन अ स्मॉल स्पेस दॅट कॅन बी इयरमार्क्ड फॉर पीपल टू जस्ट गॅदर, समथींग लायक अ कम्युनिटी हॉल वेर पीपल कॅन कम. फाल्यां कोणाक ड्रामा करपाक जाय ते ड्रामा करूं शकता. इवन नॉर्मल मिटअप स्पेस सुद्दां करपाक जाय न्ही. इट वील हेल्प पीपल टू युनायट. एंड सेकंड थींग, हांव मेगा प्रोजेक्ट कांयच सांगना. हांव म्हणटा जें आसा
तेच सारके आमी मेंटेन केले, तेच आमी सारके डेव्हलप केले. ओके, ग्रावंड आसा जाल्यार ग्रावंडाक कितें कितें जाय, हाव कॅन वी मेक इट बेटर. द बस स्टँड इज ऑलरेडी देर, हाव कॅन वी मेक इट बेटर, वॉट न्यू वी कॅन इंट्रोड्यूस इन इट. इफ वी फोकस ऑन दॅट then things can happen. I think basically कितें जाय नव्या कावन्सिलाक इज अ प्लॅन, मास्टर प्लॅन करपाक जाय आनी एक विजन आसपाक जाय, हाव आय वील अचीव ऑल द गोल्स इन दॅट पर्टिक्युलर टायम. हांगासर पळोवचें जाल्यार की जे इजिली एक्सेसेबल जे ग्रावंड्स आसा ते इजिली एक्सेसेबल जावपाक जाय. आतां सपोज ह्या शिवाजी ग्रावंड आसा, ते शिवाजी ग्रावंडार जी मेन गेट आसा पळय थंयच्यान एक्सेस थोड्यांक करपाक मेळना, ते सगळे फिरोन बिरोन येवचे पडटा. सो ती जर गेटीक एक धाकटेशे बारीक जर दार बीन करता सेपरेटली जाल्यार तो इजिली एक्सेसेबल जावं शकता. सो थँक्यू व्हेरी मच, तुम्ही आयले, टायम दिलो त्या खातीर. देव बरें करूं. थँक्यू. ओदळच्यान आमी जायत्यो गजाली आयकल्यो आनी म्युन्सिपाल्टी बद्दल किंवा ज्यो गोश्टी आतां म्युन्सिपाल्टी इलेक्शनाच्या नंतर ज्यो कितें जावपाक जाय किंवा तुमकां दिसता की जावंक ना जाल्या, हे सगळे गोश्टी बद्दल आमी उलयले, आयकले. ज्या प्लेसीर आमी आतां उबे आसा ते वॉकिंग स्ट्रीट आनी हो इतलो फायदेशीर ठरता. हांगासर तुमी पळोवपाक शकता वयस्कर लोक जे आसा ते बसपाक येता सांजचे किंवा चलपाक, वॉकिंग करपाक. म्हाज्या फुडल्या वाटेन एक जागा आसा ती सेतू संगम, ती सुद्दां बारीक केन्नाय जर मिटअप आसा जाल्यार ती करपा खातीर बरी पडटा. पूण बाकीचे जे प्रोजेक्ट आसा ताजे बद्दल आमी उलयले, म्हणजे खास करून जे सिवरेज प्लांट जाय ताज्या बद्दल. हे टॉपीक जे आयच्या आमच्या ह्या आयज आमी जे उलयले ताज्या नंतर जे जाणा जावन येयले की एक म्हळ्यार सिवरेज प्लांट जाय, दुसरो म्हळ्यार ट्राफीक इशू आसा किंवा यूथ रिलेटेड. ते म्हणटा की आमकां एक प्लॅटफॉर्म जाय, आमकां तुमी काम दिवं नाका पूण एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करा जेणे करून आमी आमचें काम स्वता हें करूं शकता, मेरिटाचेर जावं आपल्या काबिलाचेर. खंय तरी अशें आजून दिसून येता की इतलीं वर्सां जालीं आमी गोवा एट 60 सेलेब्रेट करता, गोवा स्वतंत्र जावन 60 वर्सां जाता, पूण दिवचले शहर हे अंडर डेव्हलपमेंट सिटी आजून म्हटली वता. वाय अंडर डेव्हलपमेंट सिटी? काही लोकांचें अशें म्हणणें आसा की बिचोली ही शापीतूच उरल्या. हांगा आमदार निवडून येयले पूण कोणाक मंत्रीपद केन्ना मेळोंक ना. मागीर हांगा इतके नगरसेवक जाले, इतली म्युन्सिपाल्टीचें नांव बरें आसा, म्हणजे पयल्या वर्सा म्युन्सिपाल्टीक बरी स्वच्छ म्युन्सिपाल्टी म्हणून प्रायजूय मेळ्ळा. पूण काही लोकांची प्रतिक्रिया तुमी आयकला तेचेर. सो इतलें आसून सुद्दां कित्याक आजून अंडर डेव्हलपमेंट सिटी म्हटली वता, हो एक व्हडलो मुद्दो आसा. आनी आजुनूय लोकांक दिसता की हे शापीत आसा. सो लोकांची अशी हें आसा की एक बरो लिडरशीप जर बरी मेळ्ळी, म्युन्सिपाल्टीन एक बरी लिडरशीप मेळ्ळी, यूथ जर फुडें येवन युथान जे आतां फुडें सरला तांकां सपोर्ट मेळून जर ते यूथ येयले जाल्यार खंय तरी चेंजीस जावपाची शक्यता आसा. म्हाका दिसता खूब बरें पॉयंट आसा. आनी एट लास्ट इतलेंच सांगपाक सोदता की जे मेजर पॉयंट आसा, पयलो म्हळ्यार जो सिवरेजीचो, दुसरो जशें सांगलें की बस स्टँड जो आसा ताजे बद्दल, हे दोन मेजर पॉयंट जे आसा ते मातशे सुदारीत जाल्यार खुबश्यो बऱ्यो गजाली आनीकूय जावपाक शकता. कचऱ्याचेर आमच्या फुड्यान सुद्दां पळोवपाक शकता, जायतो कचरो हांगासर पडलेलो आसा. सो कचऱ्याचेर एक समस्या जी आसा ती मेजर आसात सगळ्यात, नॉट ओन्ली बिचोलीन, सगळे म्युन्सिपाल्टीन. जाल्यार ती सोडोवपा खातीर आपूण कितें करपाक शकता हे विचारान आमी फुडें या. आनी विनायक फूल डे आमी भोंवले, जे नगरपालिका आसा दिवचलची ती पळयली आनी जायते निश्कर्श येता हातूर. आनी ह्या फावटी एक नवे फेसीसूय जाय म्हणटा लोक. पळोवया ह्या इलेक्शनाक कितें जाता तें. आनी ही आशिल्ली आयची कार्यावळ तुमच्या खातीर नगर गोंय. ह्या कार्यावळीन हांव सचिन तुमकां म्हणपाक सोदता टाटा बाय बाय. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं.